लोलया ग्रामसभा आयतारा आयआयटी प्रकल्पावेल्यान बरीच तापली. कांय लोक सोडल्यार उरिल्ल्यांक प्रोजेक्ट आयिल्लो नाका. ह्या प्रस्नाचेर निर्णय घेवंक म्हणून सरपंचान खास ग्रामसभा आपयली. लोकांची पारंपारीक पायवट बंद करचे ना म्हणून शिक्षण सचिव नीला मोहनान स्पष्ट सांगलें. उदकाक 2 टांकयो बांदतले पूण तितल्याचेर सातिस्वेत ना. बाचाबाची जाली, धक्काबुक्की जाली. निमणे सरपंचान ग्रामसभा गुटलायली. ट्रेडिशनल एक्सेस या पाथवे बंद करने का कोई जरूरत भी नहीं है और ऐसा कोई इरादा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नहीं हो सकता है. एक टंकी गांव के लोगों के लिए, ये 2 टंकियां बनी जाएगी. ये जो है ये साइट सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स में लिखा हुआ है. ग्रामसभा स्पेशल आपयल्ली की आयआयटी लोलया आमकां नाका म्हण. आनीक जेन्ना 1,500 लोक जाले आनी 1,500तले 300 लोकांक जाय आशिल्ली आनीक 1,500 लोकांक आयआयटी नाका आशिल्ली. ही मेजॉरिटी पळोवन नाका म्हण हांगच्यान लोलया पंचायतीच्या सरपंचान सर्जिकल अटॅक करून विथ सगळे डॉक्युमेंट्स फायल रजिस्टर घेवन सेक्रेटरी उपसरपंच सगळ्यांनी हांगच्यान पलायन केले. अबाब इंडस्ट्रीन अमे दूध आणि दुधाचे प्रोडक्शन सुरू केलां. नव्या डेअरी युनिटाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री पार्सेकर आणि विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे आशिल्लो. गोवा डेअरी आणि अमूल आसतना लाडू गांवसान आपले डेअरी युनिट सुरू केलां ते फक्त 100% भेसळमुक्त दुधाचे टार्गेट दवरून म्हूण राणे उलयलो. जिद्द आणि मेहनतीची तयारी असल्यार यश मेळटा हे गोंयच्या अबाब इंडस्ट्रीन दाखोवन दिलां अशें मुख्यमंत्री उलयलो. अबाब इंडस्ट्रीन आता तांचे मिल्क प्रोडक्ट मार्केटात हाडला. पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत अबाबाच्या अमेय डेअरी युनिटाचे हालीच उक्तावण झाले. आपल्या लाडू गावसनी 40,000 लिटराची ही छोटी इंडस्ट्री कशी स्टार्ट केली. तर अशी माणसं आहेत. अमूल येऊन दे, सुमूल येऊन दे, गोवा डेअरी येऊन दे, पण मी माझा माल चांगल्या दर्जाचा कुणी तपासून बघा असा माल असला पाहिजे. आणि म्हाका खात्री आसा की ह्या दोनां बरोबर ही इंडस्ट्री तितक्याच जोरान चलतली. किंबहुना हांव मालकांक विनंती करीन की केवळ दूध पॅकिंगा पुरते रावचे न्हय. दूध पॅकिंगाच्या पलीकडे जर व्हॅल्यू एडिशन केले लस्सी पासून जाल्यार तेतून फायदो जास्त आसता. अमेय दूध प्युरिटीची गॅरंटी दिता. डेअरी युनिटात आधुनिक मशिनरी बसयल्या. कसलीच भेसळ सुटपाक शकना म्हूण शशांक गावस उलयलो. केमिकल टेस्ट आम्ही दुधाची क्वालिटी चेक करता. फॅट एसएनएफ आणि कितें अडल्टरन्स आसा ना. प्लस ताच्या मागीर आमी 2 ऑटोमॅटिक मशीन्स हाडल्या. ही 2 मशीन आनी इतले आमी मशीन कोणाच कडेन ना. वेरीन हातूंत दुधान जे कितें घातलां हे जे मशीन हातूंत फॅट एसएनएफ प्लस अडल्टरन्स म्हणजे युरिया कॉस्टिक शॅम्पू जे कितें घातलां ते हातूंत कळटा. आता सध्या आमी स्टार्ट करता अशें केलें की फक्त आमी मार्केटान टोन मिल्क लॉन्च करतले. सो एकदा मार्केट बसले आमचे की विदीन अ मंथ आय विल कम अप विथ लस्सी आनी दही. ताच्या मागीर आमचे पनीर आणि घी आमचा लॉन्च करपाचो प्लॅन आसा. आणि हे जर सगळे आमचे सक्सेसफुली जाले की मागीर बाकीचे प्रोडक्ट्स सुद्धा विल कंटिन्यू आमची चेंज सगळे आमी चालूच दवरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.